देश पुढे मागता साहेबा घरचे दिसा आमचे करू चुकीना तुव्यान तिका आपण गेल्याचे सूज अजूनही ती कसली चुकीक लागून ती उल्या जाल्यार तूं तिका गुन्या मोगोश आनी सस्तांचो विसव तिका दी साहेबा आनी आपशें पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवन तुजी खोशी स्वर्ग जाता तशी संवसारांत नोमान मरे कुरपेन बोलुले पोरशेतांसा उस्तऱ्या मादे तूं सदो आनी सदो तुजो पोशी देश बरें मागता तांचो मेलेल्यांचो उगडास करता तिचे घरकारांचे ओतम्या पासत तिचे पुताचे ओतम्या पासत तिचे धुवेचे ओतम्या पासत साहेबा आजून ती बसीर चुकिल्यार जाल्यार तूं तांकां गुन्या मोगोश आनी सासणाचो विसर तांकां दी साहेबा आनी देश बरी मागता साहेबा पेरगो बरें आसलोल्यान कोण नासलोल्यान आनी आसोन तांचो उगडास करिना तांचे ओतम्या पासत देश बरी मागता साहेबा आमची शेजारची जायती बाबुण्यां संपून गेल्यान साहेबा तांची पालकां बसून सासणाचो विसव तांकां दी साहेबा आमच्या बापा तूं स्वर्गार हाचें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवन तुजी खोशी स्वर्गा जाता तशी संवसारांत नोमान मुरे कुरपेन बोलुले सरस पोवचे तांसा उस्तऱ्या मध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पुरची सासणाचो विसव आनी सासणाची संस्कार तांकां
Sumatera Victoria, page number 4. आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. बाबा भयणीनो, दोन मुखेल कारणां आसात आमी हे देवाच्या घरांत एकठांय जावप. पयले सुवातेर जोखिना ही आमची भयण देवान आपणाची आपणाक जाय म्हूण आपूण व्हेल्या आनी आनी देवाक जाय ते आमच्यान आमकां जाय म्हणून जायना. ही पयली गोश्ट. आनी देवान तिका वेली म्हणटच आमकां दूख भोगता. ही दुसरी गोश्ट. ह्यो दोनूय वस्तू आयज मनांत धरून पयले सुवातेर तिचे बसत आमी मागूंक आयल्या. देवान तिच्या आत्म्याची काकूट करची, सरकार वचची. आनी दुसरे सुवातेर आमची दुखोवली काळजां देवानूच पेकोवची, आतलायचो आनी आमकां फावो ती पुजवण दिवची. ह्यो दोनूय वस्तू आमी करून फुडें सरता तेन्ना हें आमच्यान जायना, हें देवानूच करूंक जाय. हें आमच्या हातान ना. तिका स्वर्गात वचचें काम देवाचेंच, आमकां पुजवण मेळचें काम देवाचेंच. देवाक ह्या वेळार उलो मारून आसली जावं सगलीं आमची पातकां, आमचे ल्हान व्हड गुन्यांव आनी बगून केन्नाय भयणीन आमचे हांगा थंय खंय चुकल्या तिच्याय पातकांचे मोक्षणे मागून आतां जाता जाल्यार हात जोडून देवाक उलो करुया, आमकां काकूट दी म्हूण मागुया. सगळीं बरोबर. हांव पातकी सर्वपिता देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव विसरता म्हणून तोंडार जालें. वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केलीं. हो म्हजो प्रार्थना, हो म्हजो उपकार, हो म्हजो हे प्रसन्न सदांच भगवान मारये सगळ्यांक उपकार आनी भोगतात आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सगळे स्मरण लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोड पदवीदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां मुगसून आमकां सासणाच्या जिवितांत पावोवं. देवा आमच्या बापा, तुजो पूत मेलो आनी मरणांतलो जिवन जालो म्हूण बावडटान
आमी ओळखून घेता आनी सोब मानता. ताचे सवय ओढून गेल्ले आमचे भयणी जोगिना, ताचे सवय सर्गेचे सूख दिमू आनी ताचे वरवीं त्याच पुनरुज्जीवनपणाच्या संतोशाक पावय म्हूण आमी तुजे लागीं खालतेपणी मागतना ताच्या दुखल्ल्या कुटुंबाक फावो ती बुजवण दी म्हूण आमी तुजे लागीं खालतेपणी मागता. आमच्या सगळ्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी करो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासनाच्या सासनाक. आमेन. बायटून पावलून रोमकारांक बरयलेली चिटी बेनेक वाचो. बाबा भयणीनो, बरवसो आमकां फटयना, कित्याक आमकां दिल्लो पवित्र आत्म्या उदेशी देवान आमच्या काळजांनी आपलो मोग ओतला. कितेंच करूंक आमकां शक्ती नासली तेन्ना क्रिस्तान ताचो नेमलेलो वेळ पावतोच खोट्या पासत आपलो जीव दिलो. एका बऱ्या मनशा पासत कोण एका वेळार मरून फुडें सरत जाल्यारूय खरेंच म्हणल्यार प्रमाणीक मनशा पासत लेगून आपलो जीव दिवंक कठीण. पूण आमी पातकी आसल्या तेन्ना लेगून क्रिस्त आमच्या पासत मेलो आनी अशें देवान आपूण आमचो मोग करता म्हूण दाखयलें. ताच्या रक्ताक लागून आतां आमी प्रमाणीक जाल्या म्हणटोच ओदिकूच तो आमकां देवाच्या रागांतली निवारतलो. आमी अजून दुस्मान आसल्या तेन्ना आपल्या पुताच्या मरणा उदेशी देवान आमकां लागीं काडल्यान म्हणटोच आतां आमकां लागीं काडल्या उपरांत ताच्या जिविता उदेशी ओदिकूच तो आमकां तारण दितलो. तितलेंच न्हय, ताचे वरवीं आमकां आतां लागीं काडल्यान देखून आमच्या सुन्या जेजू क्रिस्ता उदेशी देवा सवें आमी खुशाल आसा. देवाचें उतर हें देवाचें उतर. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. देवा म्हज्या देवा तुजी वाट पळयत आसा. आनी एकदां म्हणुया, देवा म्हज्या देवा तुजी वाट पळयत आसा. सुकी भूंय उदकाक रावता तेच परी म्हजो आत्मो तानेला तुका देवा. म्हजी कूड तूं कोंतरेकता पवित्र जाग्यार तुज्या मोगाच्या देवा म्हज्या दी म्हाका तुजें दर्शन काळीज म्हजें आशेता. जबाब, देवा म्हज्या देवा तुजी वाट पळयत आसा. तुजी पदवी आनी महिमा रावता हांव पळोवन बघूंक. तुजो मोग जिवा परस हांव लेखतां म्हज्या देवा. म्हजें ओंठ तुजे तोखणाय करतले निरंतरी. दिसान दीस तूं दिनवासता हात जोडटा तुज्या नांवान. जबाब, देवा म्हज्या देवा तुजी वाट पळयत आसा. पोट भर जेवलोले बरी म्हजो आत्मो दादुशी. म्हजें ओंठ मुरगडटले तुजें किर्तन गायतले. आड पडलो जाल्यार म्हाजेर तूंच उगडास करीत आसा. सगळी रात म्हजी काळीज तुजेरूच दवरलां दिसता.
जबाब देवाच्या देवा तुझी वाट पळयत आसा. उद्गाराक सगळी उभी राहूया. Sorvespor, तुमचे सोबे आसूं. जुवाबा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजू पावलो तेन्ना लाजाराक फोडान घाल्यार 4 दीस जाल्ले. बेतनाया जेरुसलेम लागींच आसा, सुमार 3 किलोमिटरांची वाट. आनी जायते जुल्यो मार्ता आनी मारिये ताच्या बाबा कसो पाचारूंक आयलेले. जेजू येता म्हूण आयकून मार्ता ताका मेळून गेली, पूण मारिया घरांतूच रावली. आनी मार्तान जेजूक म्हळें, सायबा, तूं हांगासून आसलोय जाल्यार म्हजो भाव मरचो नासलो. आनी अजून भुरग्यान तूं देवा लागीं मागशी तितलें देव तुका दितलोच म्हूण हांव तर जाणा. जेजून तिका म्हणलें, तुजो भाव नव्यान जिवो जातलो. मार्तान ताका परती पाडून म्हळें, तो निमाण्या दिसा पुनरुज्जीवनपणाच्या समयार नव्यान जिवन जातलो म्हूण हांव जाणा. आनी जेजून तिका परती पाड केलो. पुनरुज्जीवनपण आनी जिवीत हांवूच. जो कोण म्हजेर विस्वास दवरता तो मेलोय जाल्यार जिवो आसतलो, आनी जो कोण जिवो आसा आनी म्हजेर विस्वास दवरता तो सासना मरचो ना. हें तूं सोत मानताय? आनी तेणें ताका म्हणलें, वय सायबा, संवसारांत येवचो आसलो तो अभिशिक्त देवाचो पूत तो तूंच म्हूण हांव सोत मानता. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हें. बाबा भणीनो, एक मनीस आपल्या जिविताचे पॉयंट सोंपतोच खंय कोणूय मनशा भाशेन मेलो आनी मागीर तो खंय देवाच्या शिवासणा मुखार उबो रावलो आपली निमणी जोडटी दिवंक. ताची जोडटी सुरू जावची आनी ह्या मनशान देवाक खंय सायबा मातसो राव, तुका कितें विचारूंक जाय अशें ताणें म्हणलें. खंय थोडे म्हयने जाले म्हजो भाव मरून गेला आनी तो तुजेशी पावला. तो स्वर्गार गेलो
स्वर्गार गेलो तो अजून ताचे फारीकपण दिवचे आसा तो इफेक्टान कश्ट होता खंय आसा तो म्हजो भाव आनी देवान खंय ह्या मनशाक म्हणलें तुजो भाव खंय गेला तें तुका पडूंक ना आनी तुवें कितलेंय सांगलें म्हूण तुजो भाव इफेक्टांतलो स्वर्गार येवचो ना भुरगो तूं इतलो म्हाका जाय जाल्यार तो स्वर्गार येतलो तुवें आतां वचून कसो तुजे पासून तुजें कांयच करूंक जायना दुसऱ्यांनी तुजे पासून मागूंक जाय आनी तुज्या बाबा पासून मागूंक जाय देखून तूं तातूंत भितर कोण नाका तो खंय गेला आनी कितें करता तें मजेन पूण बरी आसतना तुका गमोवंक जाय जाल्यार हांव सांगूंक सोदतां की तुजो भाव म्हज्या खबर आसा स्वर्गार पावला तो आनी पावला कित्याक बरो मनीस असो तो ह्या संवसारांत जियेला म्हजे भिरांतीन म्हज्या मोगान कोणाकूच दुखोवंक ना ताणें कोणाकूच नागोवंक ना ताणें कोणाकूच फटींगपण करूंक ना ताणें केन्ना केन्ना चिकला जाल्यार ह्या संवसारांत आसतना आपले मोगसणे मागून ह्या स्वर्गेच्या राजाक सदांच तो तयार आसलेलो सदांच आपलो विंगडो दीस केन्ना येतलो काय म्हूण तो तेडून पडयतालो म्हजे बेगीन तो येवंक आशेता देखून हांवें ताका म्हणलें शाबास शाबास म्हज्या खात्रेच्या चाकरा तुका हांवें तयार करून दवरला त्या राजान भितर सर आतां तुजें जाल्यार सांगपाक म्हाका दूख भोगता तूं तुज्या भावा भाशेन न्हय तूं जोड्डेक आयला खरो पूण म्हजे बेगीन तूं पावचो ना तूं म्हजे बेगीन पावचो ना कित्याक तुज्या जिविताचें कांयच हांगा बरें पावूंक ना तूं बरो मनीस म्हूण म्हजे लागीं कांयच पुरावो ना तुवें सगळें तुजें जिवीत इबाडलां दुसऱ्याक तुवें दुखयला तुजे आजार पासून तुवें मोडला भुरग्याक तुवें पळोवंक ना तुजे कायदे बापाय पडोवचे तुवें करूंक ना शेजाऱ्याची भाटां तुवें चोरून खालें बेता तुवें फटींगपण तुवें केलाय म्हाका केन्ना तुवें मान दिवंक ना संवसार आसतना म्हजो मोग तुवें करूंक ना देखून तुजी म्हाका गॅरंटी लागना मातसो वच आनी सासणाच्या उशार तुवें तुका तयार करून दवरला थंय तूं वच साहित्य काकू तुज्यान मागूंक जाताली हांव तुका साल्वार करतलो आसलो पूण आतां जायना इट्स टू लेट नाव तुज्या अकावंटांत कांयच म्हाका बाबा दिश्टी पडना तूं गेल्यार पावतलो तुका आतां इफेर्न फावो म्हणटच तुका गमलें आतां तुज्या भावाचें तुका कित्याक पडोवंक नाका आसलें तें गमलें तुका म्हणटच एक एकल्यान तुजी सोडवण तुजें सोड तुवें जिखूंक जाय दुसरो जोडचो ना तुज्या बाबान आपणाचे वस्तुकी बरें करून आपलो स्वर्ग जोडलो शाबास तुज्या बाबा देखून तूं वच बाबा म्हणिनो बेश्टी काणी जायती बेश्टी काणी जाय पूण आमच्या जिविताक जायते शिकोवपाचें आसा आनी आमच्या काळजाक ती लागता कित्याक आमी सोगलीं आमी मरपाची हांगा रावून कोणूच येवंक ना आनी आनीक आमकां कोणाकूच सुक्षेना तो मागीर पाप जाय जावं तो मागीर बेसपुरसाय जावं व्हडलो भाग्यवान मनीस जावं व्हडलो पार्टी मनीस जावं सगल्यांनी बाबा म्हणिनो आमी देवाच्या शिवासपणा मुखार उबी रावची पडटली सगल्यांनी कोणाचें डॉज मारूंक जायना हांवें सर म्हणून प्रकारल्यान वयल्यान पास घेवन एंट्री पास घेवन खंय तरी सरकार भितर सर अशेंच जावचें ना सगल्यांनी आमी देवा मुखार आमचो हिशोब दिवचो पडटलो ही पयली वस्त आनी हिशोब दिवच्या आदी स्वर्ग तर जोडटलो जाल्यार दुसरो तुका स्वर्ग जोडून दिवचो ना बाबा म्हणिलो जोड एकल्यान आपलो स्वर्ग जोडूंक जाय आपले मेहनतांनी आपल्या बऱ्या कर्म्यांनी बरें जिवीत जिवन तुजें जिवीत दुसरो बरो जिवचो ना तुवेंच जिवूंक जाय तें तूं तर स्वर्गार येतलो जाल्यार तुवें बरें जिवीत जिवन हें स्वर्ग जोडूंक जाय दुसरो तुका स्वर्गार वचचो ना केन्नाय तुका कोणी बरी बुद्धी अरे बाबा हें करतालें बरें न्ही बरें तूं ह्या वायट जिवितांतलो भायर सर बरें बरो मनीस जावं बरें हें तुका स्वर्गार उपकारचें ना अशें कडेन जायते जाण तुका बूक दीत जायते फावटी देवाचो उतर तुज्या कानार लागून तुज्या काळजाक रोमोन केन्नाय तुका बरी वाट दाखयत
मिसाल मांडो घेऊन हेर उपाय घेऊन तुम्ही उपाय घेऊन कोणी तुका तुका वाट दाखोय पूण ती वाट तुवें धरल्या ना ती दुसरी खबर देखून बाबा म्हणिलो एका सुत्रान तूं तो स्वर्गार येतलो ना इट इज योर चॉयस इट इज योर चॉयस स्वर्गार येतलो ना तो तुजो चॉयस मागीर हो चॉयस मागीर पासूनूय आतां ह्या संवसारान कित्याक त्या जिविताक सोदता तसलें जिवीत ह्या संवसारान तुवें जिवीत जिवंक जाय म्हाका तो स्वर्ग जाय त्या प्रमाणे म्हजें जिवीत हांवें रेग्युलेट करूंक जाय एक बरो खेळगडी कितें करता आपूण बरो फुटबॉल जातलो जाल्यार जायती प्रॅक्टीस करता काय करून घरांत आसून ताका फुटबॉल जाता ना एक बरो पियानिस्ट जायती प्रॅक्टीस करता वरांची वरां मागीर म्हणटा अरे काय बरें वाजोवन येताले आनी काय बरें वाजोवन बरें आहा जायती प्रॅक्टीस केली बाबा म्हणिलो स्वर्ग ऑटोमॅटीक वाडटा न्हय ताट करून आमकां मेळटलें तें झोड एकल्यार ह्या संवसारांत घडयेचे घडये देवाच्या मोगान रावून पेल्याच्या मोगान रावून बरें जिवीत माणसुकीचें जिवीत जिवून आमीच चूज करता कितें तें आमचो स्वर्ग ही फॅन आमची पुरगतोय आमचेर धरलेले आसा देखून आमी पासून बाबा म्हणिलो आतां मेरेन जाणा जावंक जाय हांव मेलो म्हणटोच कितें जातलें तें म्हजें आमची भयण चुकिना असल्याच धर्मशांती जियेली असल्याच धर्मशांती जियेली आयज आमकां पयलें वाचप सांगता तें कितें आमकां तेंच सांगता आमी भरवशाची मनशां आमकां भरवसो ना जाल्यार आमी सारकी निराशी जावन पडटले आमकां भरवसो ना जाल्यार आमी कित्याक चुककारचें ना भरवसो जावन आसा एक आमकां उर्ब मागता जिवीत बरे भाशेन जिव नाजाल्यार म्हणटले आसले आमी कोणें सांगला रे स्वर्ग आसा म्हणून कोणें सांगला रे इफेर आसा म्हणून कोणें सांगला रे पुर्तगाल आसा म्हणून मागीर आमी बरें फॉर्म बरें बसतें जिवीत जिवया बरें बरें खावया जेवया कोणें सांगला रे भरवसो नासलो मनीस हे भाशेन उलयतलो आसलो पूण भरवसो आसलो मनीस कितें म्हणटा जाणा बाबाट आसलो मनीस बाबा ह्या संवसारांत म्हजें जिवीत काबार जालें म्हणटूच हांव देवाचेर जोडटे मुखार उबो रावतलो आनी म्हाका देवाक तर बरें दिसल्यार हांव स्वर्गार वेतलो नाजाल्यार वेचो ना हो भरवसो बाबा म्हणिलो आमकां आसा आमी गेली म्हणटूच स्वर्गार भितर पूण आमकां भरवसो आसा आनी आसूंकूच जाय अदरवायज आवर लायफ ऑन अर्थ हॅज गॉट नो मिनींग एट ऑल तुजे मुखार तर भरवसो ना तूं कित्याक म्हूण जियेतलो बेश्टो बऱ्यार ओतमो कसो जियेतलो or when you have something in mind you will live according to the demands of that treasure isn't it आनी आतांच लागून बाबा म्हणिलो भरवसो आमकां फोटोय ना म्हणटा भगवंताचे बरोबर सर्गीच्या राजान सासतान जियेतली हो भरवसो आमकां दिवं देखून बाबा म्हणिलो आमी ह्या संवसारांत भरवशान जियेता ती आनी आमची भयण चोकिना ह्याच भरवशान जियेल्या ती तिका सर्गीचें सूख आमी मागता बरी उस्तोरी कशी जियेली बरी बायल कशी जियेली आनी आपल्या निमण्या शेवटाचे मोजरेक ती आतां रावता देवान तिका सर्गीचें सूख दिवचें म्हूण मागुया तितलेंच न्हय आपल्या जिवितांत देवाक ताणें अणभवून सदांच प्रयत्न केलो देवाक अणभवून आपल्या वावरान आपल्या बंद्यान आपली फामिली आपूण खंय आसा पळय त्या जाग्यार खंय आसूं देवाक अणभवून ताणें जायतो प्रयत्न केलो आनी हेंच आपल्या कुटुंबाकूय ताणें शिकयलें आनी आतांच लागून ती चड आमची आवडीची आवय जाली सगळ्यांक बरी वाट दाखोवपाक आनी बरी देख दिवन आपल्या जिविताची जायत्या जाणांक आपल्या बरोबर भुरग्यांक आनी घरच्यांक ताणें बरी वाट दाखयली आयज हांगा शुभ वर्तमानांत आमकां अशें मेळटा माडतागेर जेजू जेन्ना भितर सरलो आनी लाजार मेलोलो दिश्टी पडलो जेजू माडतान कितें म्हणलें जाणा जेजू तूं तर हांगा आसलो जाल्यार न्हू आमचो भाव मरचो नासलो तूं तर हांगा आसलो जाल्यार आमचो भाव मरचो नासलो पूण तरी आसतना म्हणटा तूं तर बापा लागीं मागशी तुका तो कितेंय मागून दितलो काय बरो भरवसो पळय माडताचो काय बरो भरवसो तूं जेजू तूं आसल्यार सगळेंच बरें जाता तूं तर आमच्या जिवितांत तूं आमचे लागीं तो उलयता आमच्या बरोबर तूं जियेता आमकां शिकयता
तेन्ना सगळें बरें जाता. तूं तर आमच्या जिवितांत ना, सगळें जिवीत आमचें उरफाटें जाता, दुखां बरींच जाता. आनी तूं आसतना दूख आसल्यार पासून आमच्या पोल्या वयली दुखां सगळीं पुसून वेतात. When you are into our life, it makes a difference to our life. तूं ना जाल्यार बरें जायना आमचें जिवीत, सगळें कोडूसाणीचें, सगळें त्रासाचें, वळवळ्याचें आनी सगळें वायट कशें जाता. पूण तूं आसा तेन्ना सगळें जिवीत बरें जाता. दूख ना म्हणूनय, संताप ना म्हणूनय, कोडूसाण ना म्हणूनय सगळें आहा. तूं आसतना सगळेंच हें पालोवन वेता, धुवन वेता. तूं आसल्यार सगळें सदांच बरें. जेजू तूं हांगा तर आसलो जाल्यार आमचो भाव मरचो नासलो. पूण तरी तूं कितें बापा लागीं मागशी तें तुका देव दितलोच. बरोवसो मार्ताचो बरोवसो आमचोय करया. सायबा आमच्या भयणीक तुवें भिलें, पूण आमकां बरोवसो आसा ती एक दीस तुजे बरोबर सासणाच्या जेवणाक बसतली. आमकां बरोवसो आसा. ह्याच बरोवशान दिसाची भेट हे भयणी भाशेन आमी भेटयता. आनी आमी सगळीं हांगा जीवी आसात ती असल्याच बरोवशान एक दीस सकाळचो आमी उठ्ठा आनी म्हणटा सायबा तुवें म्हाका हो नवो दीस दिलाय. बरोवशान हांव जियेता. आयचो दीस हांव बरोवशान जियेता. आनी तूं जर म्हाका व्हरताय जाल्यार बरोवशानूच आयचो दीस म्हजो निमणो जाल्यार बरोवशानूच हांव म्हजें जिवीत जिवन म्हजें निमणी घोडी पासून तुज्या हातांत हांव सोडटा. देवा लागीं मागुया होच बरोवसो आमकां फुटयना जावं. बापानी आमच्या भयणीक सगळींचें सूख दिवं आनी होच बरोवसो आमी सगळीं येवन जेयता ती आमच्या पडट्यांनी सदांच कृपेचें तेल घेवन बरोवशान उजवाडाची भुरगीं कशी आमी सगळीं जियोन पातोक सोडून कृपेन जियोन आमकां तेरीत भशेन हो आदार देवा लागीं हे दिसाचे भेटीक मागुया. आमेन. दानतयारीच्या वेळार गीत गावया. C36 पेज नंबर 43. C36. Surpăcuitar băba, mantă băsului să le părbun, magat. Sorvespura, आमच्या कोलपळे बता. तुझे दुबेच्या जोगिनाचे सोडवणे बसो, आम्ही तुका हे बलिदान समर्पिता. जेजूक आपलो सोडवणदार म्हूण ताणें ह्या संवसारांत सदांच बरोवसो धरून मानून घेतलो. तर तिका दयाळ मूल सुविधार कसो आतां मेळूं म्हूण नम्रतायेन आमी तुजे लागीं मागता. क्रिस्ता आमच्या सगळ्या वरवीं. आमेन. Sorvespor तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन आसूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, स्वर्ग पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वदाय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मरणांतलो जीवन जाल्ल्या जेजू वरवीं आमकांय मागी पुनर्जीवनपणाचो बरवसो उदेल. मरणपणाकूच सुखरा म्हूण आमकां दूख भोगता. तरी बापा अमोल जिविताची वासावणी आमकां बुजवण दिता. सर्वेस्परा बापा
तुझ्या बाबांचे जिवीत सोरोना ते बदलता ह्या संवसारांतले बिराड मोडून वता आनी स्वर्गार सासणाचो निवास तयार जाता देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी स्वर्गीच्या सर दोतोरां सांगती तुजे महिमेचे किर्तन एकाच ताळ्यार आमी गायता तुझ्या पवित्र आत्म्यान धाडून ही देणी पवित्र करून आमी मागता सांगती आमकां आमच्या सुविया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमचे ध्यान मौन सगळे आमचे ध्यान मौन ह्या आल्ताराचेर आसूं बो पवित्र गोडी जेन्ना हो सादो उडो आनी हो सादो सोरो जेजूच्या मासा रक्तान बदलतलो व्हडली मिलाक सगळो आमचो कवाड सगळे आमच्या आसा तितले हांगा ह्या आल्तारार ध्यान मौन सगळे आमच्या हांगा घालून ह्या पवित्र खिणांनी आमी भाग घेवया आपलेच कुशेन गोश्ट मरण सोसून विचारनी ताणें उडो घेतलो तुका दिनपासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसवा समोरची तेच बरी जेवण जातोच ताणें काल्च घेतली तुका बाबा नव्यान दित नासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेज घेयात आनी आपले पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्च नव्या आनी सासणीक कोरानाचें हें रगत पातकांचे बोगसणे मिरच्याक तुमचे बसत आनी समेज मनशां बसत ते भरावतले हे म्हज्या उगडासाक करात जेजूच्या मरणाचो आनी पुनरुज्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो मुंडो आमी येसू फुडेंची काच तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां ह्या तुज्या खालत्या भुरग्यांक फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या वासुवेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोण म्हूण आमी खालतेपणी मागता
सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारले तुझे पवित्र सभेचो ग्रास कोर आनी फ्रांसिस आमच्या बाप साहेबा, फिलीप नेरी आमच्या बिस्म साहेबा आनी सगळ्या यत्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रति मोगान वाडय. बाबा, तुझे चांगुल्ली जोगिनाची हे तुझे मोगाचे तुवेची तुका कर. तिका संवसारांतली तुवें आपोवन गेली तशी पवित्र स्थाना वरवीं ती जेजू बरोबर मेली, तशीच ताचे बरोबर ती पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मरून गेल्यान ते आमच्या बापापणीची काकूट कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्यान समेस्तार तुजे बरजोडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर. आमी मागतात वार मारये देवाची बाई सांगाती, बागीवन जुजेलीच्या निर्मळपती सांगाती, बागीवन गर्भगता आनी स्वर्ग कडेन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर केरीत भाशेन आमच्या बागीवन जुजेबाच्या बरोबर, बागीवन आलेशा बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटतली. ताणें सांगता तुजी महिमा बगूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या उता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान स्वर्गोद्विदार तुका, स्वर्गोंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. जेजून आमकां शिकयलें प्रार्थन सगळ्याक बरवशाक, सो बरवसो आमच्या आवय बापायन आमकां शिकयला, सो बरवसो ह्या नव्या जिविताचेर आमकां दवरून आमच्या गोरच्यांनी, पाद्रेंनी, हेर आमच्या इश्टांनी, देव संदेशकारांनी ल्हानूसतान आमच्या हे काळजांत घाल्लें आसा. ह्याच बरवशान आतां हात जोडून जाता जाल्यार हात जोडून सगळीं आमी बापाक आपुरबायेन आमचो पांय, तो आमचो पांय, आमचो पांय म्हणून आमकां खुशालकाय भोगूंक जाय. हेच खुशालकायेन बरोवन आनंदान बरोवन आमचो पांय म्हूण जशें हांव म्हणटालो हात जोडून जाता जाल्यार ताका उडो करुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्याक बक्षिता तशी आमची आमकां बरोस आनी आमकां ताणणे करून दिवं नाका, पूण वायटांतल्यान आमकां निबार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निबार दया करून ह्या जिवितांत सोबस घडीन सगळींच्या सुखांत आनी आमच्या सुंदरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी परमाशें ओंकता. तो आमकां तुजे उद्धार काकुतीन स्वर्ग पातकांनी सुटी आनी स्वर्ग आखांतांतली वाटाय. सगळ्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या शिश्यांक म्हणलें आनी आयज आमकां म्हणलें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता, आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिसता आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. सगळ्यांची शांती सदांकाळ तुमचे सगळे आसूं. एकामेकाक माई म्हाका शांती दियात. देवाची संवसाराची oto dziwo Jezu, आपूण मरून दुसरो न्हय, आपूण मरून पुनर्जीवन जाल. आमी सगळ्यांनी आमची सोडवण जोडटली जाल्यार आमी आमचे विरोधांनी ती जोडूंक जाय. दुसरो तुका सोडवण दिवचो ना. आमची भयण जोगिना हे सोडवणीच्या परवशान मरून गेली. तिका हे सोडीचेर सूख दी म्हूण जेजू आतां आमच्या काळजान येता. ताका घेवन आमी फुडें सरतात ती बापाची भुरगीं सुभागी. सगळ्यांक तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावो ना. पुढच्या खास म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कुडील रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन.
जेजूक आमच्या काळजांनी घेताना गीत गाऊया. B7, पेज नंबर 50. B7. Cristacia ognea, maca păvitr cor, Cristace curi, moce caron cor, Cristacia rocta, maca rados cor, naroi maca utkan corvoracia, păvitr costano, maca godcora, tu corea Jesu, citar macar, tu cearani, tu macar cor, vecna osoro, odisiu maca, Guardas manso, tu macavatai, monachavera, tu macavo, tu Jesus tu macavamai, Bokta salati, tu cavakacha, sasacha sasa, Amen. प्रार्थूया. पृथ्वीवन बापा, ह्या आमच्या संवसाराच्या पयल्या वेळार तुझ्या पुताचे मांस आनी रगत आमच्या वाटेचेर जेवण जावन तुवें दिलें. तर ह्या पवित्र जेवणात तुवें पोसलेले आमचे भयणीक जगीक
सासणाच्या जेवणाक आतां बसय म्हूण आमी मागतना आमी ह्या संवसाराचो जिवी आसात ती बरें माणसुगेचेर जिवीच्यो दुसऱ्याक कसलेंच लुकसाणपण नासतना दुसऱ्याचें नांव उबयनासतना दुसऱ्याक मान दिवन ह्या संवसारांत बरें तें करून पेल्याचो भाशेन मोग करून सर्गेचेर सूख जोडून आमकां कृपेचे वाटेर पावय हें मागता तुज्या पुताक जेजूचे नांवी आमेन. जेजू तुवें म्हणला पुनर्जल्मपण आनी जिवीत हांवूच जी कोण म्हजेर बावाट धरतात मेले जाल्यार जिवी आसतली. मोगाळ बाबा आमचे मायक जोकिना टेसेरा जिविताचे देण्या खातीर तुका दिनवासता. जशें जग उदगालो सोर्मेस्परान दिलें आनी सोर्मेस्परान काडून मेळ्ळें. सोर्मेस्पराचें नांव व्हड जावं. दिनवासता आमचे बिलगोचे पाद्री फादर रेवरेंड फादर मार्मेला तुका देव बरें करूं म्हणटा. ताणें मिसाच्या बलिदानाक आमचे मायचे पासत मागले ते करून दिनवासता कोयर हे मिसाच्या बलिदानाक समोर करूंक आदार दिल्ल्या खातीर मागण्यांनी आमकां बुजवण दिल्ल्या खातीर आमचे सगळ्यांक घरच्याचे नांवान तुमकां सगळ्यांक आमचो दिनवास हे मिसाचे भेटेक वांटो घेतलो दिवं. हो तुजो उडास सदांच आमच्या काळजांत उरतलो. बेबीसी माय आदिवस तुका जोकिना टेसेरा. शेवटाक हांव देव बरें म्हणटा. म्हज्या नांवान म्हज्या बायलेच्या नांवान म्हज्या तिगोय भुरग्याच्या नांवान सातानाचो कुटुंब मारियाचो कुटुंब आनाचो कुटुंब जस्मिनाचो कुटुंब शालट ताचे पुता लेट सुकोरीन आनी लेट सालो त्या सगळ्याच्या नांवान तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आनी पिरगोचेर एकठांय जाल्यार सगळ्या भाव भयणां एक समुदाय कशी ही चिंतनां मनां कल्पना मनां धरून तुमकां एक एकट्याक काटजामता तुमगे दुखी सारी फॅमिली काटजामता देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं. मेल्ले कुडीक बेरोया मेल्ले कुडीक मातयेक लावचो कायदो बावळताचे साली प्रमाणे पाळटना दोनया देवार विस्वासान रावया. ह्या आमच्या भयणीक जोकिनाक आमी मातयेक लायता ती विनाशी कूड सर्वेस्कोर भक्तांच्या वर्गान पुनर्जीवन ओ विनाशी करूं आनी तिचो आत्मो भागवताच्या सगळ्यान मिळोवं अशें मरणाच्या झाडांतलो आनी पातकाच्या आसांतलो सुटून बापा लागीं राजी जावन बऱ्या मोळ्याच्या घरार सासणीक रायाच्या परिवारांत निरंतरी वैभव आनी भागवंताचो सांगात तिका फावो जावं. Oh
आमचे भयणीचो आत्मो आमी तुजे स्वाधीन करता. जेजू थंय मेल्ल्या सगळ्या बरोबर निमाण्या दिसा जेजू सांगता पुलो जगोवन तो जातलो म्हूण आमी थीर परमेशान हात येता. ह्या विनाशीच्या जिवितांत तुजे चांकुर्णी साबार देणेनी तुवें भरली. अशें तुजे उदार मनाची आनी क्रिस्तांताय भक्तांच्या एकवटाची खुणा आमकां दिली. देखून आमी तुका वाखाणटा. सर्वेस्परा बाबा आमचे प्रार्थन तुका कुतीन मागून घे. तुजे चांकुर्णीक स्वर्गीची दारां उगड आनी आमी ह्या संवसारांत अजून आसा ती बाबार्थाच्या उतरांनी एकामेकांक बुजवण दी शेकोर. अशें जेजू सवे पावून तुज्या सांगता आनी आमच्या बाबा भयणी बरोबर आमी सगळीं सदांकाळ जिवंक पावून आमी क्रिस्ता आमच्या सव्या वरवीं. आमेन. देवदूत तुका वैकुंठांत घे बरोबर. तुझ्या येण्या वेळी रोग साक्षी तुका स्वागत करूं आनी स्वर्गीच्या जेरुसलेम शारांत तुका व्हरून पावूं.
सोमया जेजू क्रिस्ता 3 दीस फोंडान विसो घेवन तुजे विस्वास दवरतल्यांचे फोंड हांवें केले. अशें जरूय कुडी निखटून ते उपकारतात, तरी पुनर्जीवनपणांचो बरवंसो वाडयतात. ही आमचें प्रार्थन बांदून घे. ह्या फोंडान तुजे चाकुन्नीक जोकिनाक शांत विसो मेळूं. तूच आमचें पुनर्जीवनपणान जिवीत देखून तिका पुनर्जीवन करतोच तुज्या मुखामळाच्या उजवाडाक सासनीक प्रकाश भोगूंक तिका पावय. तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमचे भयणीक ह्या जिवितांतली आपणा चडशी देवान आपयली देखून मातयेची केल्ली तिची कूड आमी मातयेक लायता. पूण मेल्ल्यांतलो प्रथम जिवन जाल्लो जेजू आमची विनाची कूड की अविनाशी करतलो देखून आमचे भयणीक सोमयाचे आदीन करुया. सोमी आपले शांतीन तिका वेंगोवं आनी निमाण्या दिसा तिची कूड पुनर्जीवन करूं. आमचे भयणी पासत आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ता लागीं आतां आमी प्रार्थुया. ताणें म्हणलां, हांव पुनर्जीवनपणान जिवीत, म्हाका जो कोण सोत मानता तो मरत जाल्यारूय जिवो आसतलो, आनी म्हजे थंय जियेता तो म्हाका सोत मानता तो सासना मरचो ना. तुजे लागीं प्रार्थना आयक आमकां म्हणुया. लाजाराच्या फोंडार तूं रडलोय सोमया, आमची दुकां पसून काड. तुवें मेलेल्यांक जिवोवन केले, आमच्या बाबाक सासनीक जिवीत दी. आपले पाप रोडटेल्या चोराक तुवें सुर्ग बसायलोय, आमचे भयणीक तुज्या राज्यान घे. आमचे भयणीक पवित्र स्थाना वरवीं नितोळ केली आनी पवित्र तेलान तिचेर मोर मारली. तुज्या भागवंताच्या जोम्यान तिका एकठांय. आमचे भयणीक तुजे कुडी रोगताच्या पवित्र जेवणान पोसली, तो तिका स्वर्गीच्या जेवणाक बसय. आमचे भयणीच्या मरणा वरवीं आमी चड दुखेस्त जाल्या, तर बावार्थाचे बुजवणेन आमी सासनीक जिविताच्या बरवशान आमकां आदार दी. आमी जोकिनाक हातबोट घालून हे सिमितेरींत हाडला. एक दीस पावतलो जेन्ना आमकांय दुसऱ्यांनी सिमितेरींत, आमचे सिमदारीन खंय तुमी आतां आयल्यान त्या गांवांनी, ते सिमितेरींत आमकां व्हरूंक पडटले, आमचे लागीं चलून जावचें. आनी तो दीस ये मेरेन बरें जिवीत जियेलां ताका सासणाचें सूख. हें जिवीत आमकां सगल्यांक फावो जावंक जिवे आसलें, आनी हें जिवीत आमी मेहनतांनी कृपेच्या जिविता वरवीं, बऱ्या जिविता वरवीं आपणावंक देवा लागीं मागुया. जबाब तुजे आमची कोणी हांगा घरचीं उरलेलीं आसतलीं, हांगा न्हय जाल्यार आनी खंय, ते भायर पुर्गोतुरींत आसा जाय ते आत्मे जे कोश्टवतात, आमच्या मागण्याक रावतात, आनी एकूच मागणे केल्या कुडी थंय स्वर्गार वचत. तांचो उलास काडून किरेत भाशेन ह्या वेळार इल्लोसो वेळ दोळे धापून पुर्गोतुरल्या आत्म्या बसत आनी आमची घरचीं हांगा आनी खंयच्या दुसऱ्या जाग्यांनी उरलेलीं आसात तांकां स्वर्गीचें सूख मागुया. जबाब तुजे ही सगळी आमची मागणी एक सारकी बापाक उबारून म्हणुया. सर्वेस्परा बापा, आमी तुजे लागीं प्रार्थना. तुजे मेल्ले चाकोन्नीक जोकिनाक तुजी काकूट फावो कर. आपल्या कोन्याची शिक्षा ताका दिवं नाका, कित्याक तुजी खोशी पाडूंक आनी बरें करूंक बरें मन तिका आसलें. खऱ्या बावाडटान हांगा तिका बावाडतेताय एकवट आयली. तेच परी तुजे काकुटीन स्वर्गी देवतांच्या वरान तिका आतां स्वागत मेळूं. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं सासनाचो विसो सर्वेस्परा तिका लाभय. जिविताच्या जिवी
तुझे